मीडिया मणकाम मोतियाम जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. आयच्या माणकाम मोतियाम कार्यावळीक तुमच्या मुखार येता राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय संगीताच्या मळार पोरजोळलेले माणिक तशेंच नेव्ही बँडांतल्यान सेवानिवृत्त जाल्या उपरांत तियात्र आनी चलचित्रांनी मन भुलोवणी संगीत वाजयता आसतनाच कला अकादमीच्या स्कूल ऑफ म्युझिक हातून भुरग्यांक संगीत शिकोवपी फामाद सॅक्सोफोनिस्ट दिवार गांवचो रॉय मिनेजीस. रॉय बाब, आयच्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. तुका तेवतन बाब म्हाका इन्वायट करूंक ह्या प्रोग्रामाक आनी चड आभारी तुजो. रॉय बाब, तुका संगीताचो मोग कसो लागलो? संगीत म्हणल्यार म्हजो शापाय म्हजो सगळे ग्रँडफादर आनी अंकल्स आनी ते म्युजीक वाजयताले. म्हजो मामीचो डॅडी पाकिस्तानाक आसले तेंपार ते पाकिस्तानाक ते राजा बाजताले तांकां म्युजीक दितालो. तो पियानिस्ट आसलो आनी ते आमकां थ्रू जनरेशन आमकां आयले ते नॅचरली. म्हणजे आखोच कुटुंब संगीतान भरलेलो कसो. पूण तुका जें बेजीक प्रशिक्षण तुका कशें मेवलें? थंयसर आमचो एकलो मिस्त्री आसलो धाकटो आसा. म्हाका खूब उमेद जाताली जेन्ना ती ब्रास बँड वाजताली आमच्या फेस्तांक आनी आदले पास जाताले ते पासांक बँड वाजताले. म्हाका खूब उमेद जाताली आनी तांच्या बरी येतालो. सो म्हज्या घरांत एक आदली क्लारनेट आसली. ती क्लारनेट घेतली आनी एका मिस्त्री कशें गेलो. ताचें नांव आसलें मातायस रेगो, मोती रेगो म्हूण बरो फामाद. तोय आदल्या तेंपार पाकिस्तान कराची म्हणजे पाकिस्तान पंजाब ते सायडीक तोय थंयसर वाजयतालो. मागीर ताणें म्हाका सॉल्फां शिकयली पयलीं, सारकी बेसीक सॉल्फां शिकयली आनी क्लारनेट ताची हे कशें टॅक्नीक आनी सगळें शिकयलें. थंयसर 1-2 वर्सां प्रॅक्टीस केली ताचे कडेन. आनी थंयच्यान तुजी नेव्ही बँडांत वाटचाल कशी जाली? कितें जालें, हांव कॉलेज करतालो आनी कॉलेज करतना तेन्नाच एक हांवें हें पळयलें एडवर्टीजमेंट पळयलो, जॉयन द नेव्ही एंड सी द वर्ल्ड म्हूण. सो आनी हांव म्युजीक जाणा आसलो म्हूण हांवें अप्लाय केलें आनी आमी गोंयचे ते एक जाण गेल्ले. हांव एकलो म्हजो फ्रेंड आहा सॅमी म्हूण ट्रॉम्बोन वाजयता आनी एकलो. सो 2 जाण आमी सिलेक्ट जाले आनी 2 जाण सिलेक्ट जाले म्युजिकान आनी मागीर आमकां ट्रेनींग बा करून जालें आमचें. नेव्ही बँडांतल्यान देशाची सेवा कोत्ता आसतना तूं दुसऱ्या राज्यांनी पावलो आसतलो? सगळे इंडियेच्या राज्यांनी 1-2-3 सोडून हे आसतले. पयलें म्हजें हांवें ट्रेनींग ओरिसा केल्लें. ओरिसासान बॉम्बे आयलो. बॉम्बे, कोचीन, अंदमान निकोबार पासून पावलां. कॅलकट्टा, केरला, तामिळनाडू, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, काश्मीर सगळ्यो प्लेसी. फकत ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स आसा थोड्योश्यो त्यो पावंक ना. तुमकां जे प्रशिक्षण दिताले सुरवातीक तुमी नेव्ही शिकताले, तुजी पिराय ल्हान आसतलो तूं? 17.5 वर्सांचो आसतना नेव्हीन जॉयन जालो. तर तुमचें जें प्रशिक्षण तुका कशें लागलें की जे ट्रेनर तुका शिकोवपी आसले ते कशें शिकयताले? पयलीं आमचें बेसीक ट्रेनींग जालें, सोल्जर्स ट्रेनींग आसता ते 6 म्हयन्याचें ट्रेनींग जाले उपरांत आमकां एक 1.5 वर्साचें सुमार म्युजीक ट्रेनींग आहलें. तातूंत एवरी डे प्रॅक्टीस करप, सारकें रिगरस म्हणटा पळय तें. क्लासरूम्स आसता, थंयसर आमकां थियरी शिकयता, कशें म्युजीक हें करूंक आर्टिकुलेट करूंक जाय, नोट्स आनी सगळे. आनी सिनियर्स आसता, सिनियर्स आमकां सारके गायड करता. हे 1.5 वर्स आमी तांच्या बरें एक एटॅचमेंट कोर्स आसता तांचे कडेन. आनी तो 1.5 वर्स ते एटॅचमेंट कोर्स जातूच मागीर आमकां दुसऱ्या जाग्यार पोस्टींग करता.
दुसऱ्या बँडांनी जे इंडिया आमचे नेवी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार आहा तिसर आमकां पोस्टिंग कोत्ता मागीर. म्हणटच थंय तुका जायतें कितें शिकोवंक मेवता, फकत तुका आसूंक जाय उमेद. आनीक ह्या नेवी बँडांतल्यान तूं तुजी देशाची सेवा कोत्ता आसतना नेवीचे जायते कॉन्सर्ट दुसऱ्या दुसऱ्या कंट्रीनी देशांनी जातात, ताचे थोडे अनुभव. हांव सुमार म्हणटा म्हण आख्खो वर्ल्ड भोंवल्या म्हणल्यार जाता. हांव 5 कॉन्टिनेंट्स आनी सुमार एक 25 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड केला. आमचे इंडियन नेवीचे कितें आसता एक इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्यू म्हूण आसता, तिसो आख्ख्या वर्ल्डाच्यो नेवीच्यो ज्यो शिप्स आसता त्यो पार्टिसिपेट करता आनी मागीर शिपांची सेलिंग जाता आनी गुडवील विजीट्स. समटायम गुडवील विजीट म्हळ्यार तूं दुसऱ्या कंट्रीक विजीट करता, तांच्या बरी एक्सरसायज करता, ते वॉर एक्सरसायजीस करता, मागीर आमी तांचे म्युजीक वाजयता, ते आमचे म्युजीक वाजयता. सो फ्रेंडली एक विजीट आसता. म्हणटच हें शेअर जाता. तशें हांवें सुमार 25 कंट्री वर्ल्डाच्यो भोंवन आयला. थोडे बरे अनुभव, थोडो एक्सायटमेंट. हय, एक्सायटमेंट म्हणल्यार आमी एका पोर्टाचेर 3 दीस रावताले अशें करून. पूण आमकां म्युजिशनाक कितें आसता, आमी सांजचे रातचे प्रोग्राम करता, पार्टी आसता, प्रोग्राम करता, दिसाचे आमकां भोंवपाक मेवता आनी बरें आमकां ट्रिटमेंट एकदम बरें. आमकां युनिफॉर्मान भोंवपाक मेवता आनी एम्बसी आसता त्यो इंडियन एम्बसी त्यो आमकां सगळे प्रोवायड करता फॅसिलिटीज, भोंवपाक, सायट सीईंग, एवरीथींग सगळें आमकां हें प्रोवायड करताले ते. जेन्ना आमी गुडवील विजीट्स वेता तेन्ना केन्ना केन्ना आमी ते व्हडले VIP पळय येता तांकां आमी जॉयंट कॉन्सर्ट्स करता. लायक आतां सपोज दुसऱ्या कंट्रीन श्रीलंकाक गेले आमी, एक सुनामी जाली तेन्ना एक श्रीलंका आमी गेले, थंयसर फंड रेजींग आहलें तेन्ना आमी जॉयंट कॉन्सर्ट केलो इंडियेचो आनी श्रीलंकाचो. मागीर तांणी आमचें म्युजीक वाजयता, आमी तांचें वाजयता. जेन्ना तांचो VIP येता तेन्ना आमी तेंचे नॅशनल एंथम वाजयता, आमचो VIP येता ते तांचे आमचे नॅशनल एंथम. एक रिस्पेक्ट कहो एका कंट्रीक तशें करता. आनी खूब अशे कॉन्सर्ट जाता कंट्रीनी. केन्ना केन्ना 4-5 कंट्रीचे पासून म्युजिशियन एकठांय जावन एक व्हडलो कॉन्सर्ट दिता. तातूंत मार्शल म्युजीक आसता, केन्ना केन्ना आपआपल्या म्हणजे ते इंडियेचें म्युजीक घेता, थोडे आमी तांचें म्युजीक घेवन, कित्याक नोटेशन तर आमी वाचूंक जाणा आसता की तांचें म्युजीक आमी तशें वाजयता मागीर आनी ते आमचें वाजयता, आमी तांचें वाजयता. रोयबाब, खरेंच खूब बरें दिसलें. हो वावर करता आसतना जे भशेन तुवें म्हटलां की दुसरे दुसरे कॉन्टिनेंट, दुसऱ्यो कंट्री, तुका थोडो भोव कंट्रींचो उगडास आसतलो. हय, हांव अमेरिकाक गेल्लो तेन्ना 2000 वर्सान. थंयसर एक इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्यू म्हणून जालो. बिल क्लिंटन तेन्ना प्रेजिडेंट आसलो. सो बिल क्लिंटन प्रेजिडेंट आसलो तेन्ना आख्ख्या कंट्रीच्यो म्हाका दिसता म्हज्या लायफान हांवें इतली प्लेनां, जेट्स, दुसरी एअरक्राफ्ट, मागीर सेल शिप्स आनी केन्नाच अशें पळोवंक ना इतलो बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळें थंयसर. थोडी कंट्रीची नांवां अमेरिकाक 3 कंट्रीन पावला, नॉर्फॉक, बॉस्टन, न्यूयॉर्क. युरोपान पावलो स्पेन, पोर्ट्स आसता आमचे काडीज म्हूण, स्पेन, जर्मनी, पोर्चुगल, पोर्ट्समाउथ, UK इंग्लंडाक आनी टुलोन फ्रांसाक पावला. मागीर इज्रायल गेला, जेरुझलेम गेला वे जीजस वॉज क्रुसिफायड, डेड सीयान नाला, मागीर इजिप्ट गेला. ह्यो सगळ्यो एशियन कंट्रीजर खूब पार्टी गेला. सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्ना केन्ना 2 पार्टी पासून गेला. व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया गेला. ऑस्ट्रेलिया 2 फ्रीमेंटल पर्थ म्हण थंयसर फ्रीमेंटल एक पोर्ट आहा थंयसर गेला. सिडनी गेला, वेलिंग्टन न्यूझिलंडाक गेला. तुझे अनुभव आयकल्या उपरांत खूब बरें दिसलें. पूण आजुनूय तुज्या लागच्यान हांव कितें तरी सोदतालो जाच्या उद्देशी तुज्या जिवितांत तूं खूब खुशाल जालो. अशें जातालें सेलिंग वचपाक खूब उमेद जाताली, म्हणजे फॉरेन कंट्री पळोवंक मेळटा. पूण जितले पोर्ट तूं पळय, आपलो देश तो आपलो देश. जेन्ना आमी आतां दुसऱ्या दिसा जेन्ना आमी इंडियेचो पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट, केन्ना कोचीन पोर्ट, हिंचो पोर्ट टच करता,
जेन्ना आमी इंडियेचो पोर्ट टच करता इतली खुशालकाय जाताली. ताजे पयलीं एक रातची आमची पार्टी जाताली. सदांच एक फाटल्यान एक क्वॉर्टर डेक आसता आमचो एक शिपाचे, दिसो आमची पार्टी जाता. सो हांव एक बरो सिंगींग करता बरो गिटार घेवन. सो तेन्ना ही आमची गोंयची कांतारां म्हणटालो. आमची ती फास्ट दुलपदां आहा लायक बॉम्बे मेरी हे गळ्यान सांकली आनी कम टू बॉम्बे बॉम्बे मेरी हे हें म्हणत जाल्यार इतलो सगलो जितलो आमचो शिपाचो क्रू आसलो इतलो खुशी जातालो. म्हाका एकदम येवन सगळे एप्रिशिएट करतालो. तो मोमेंट एकदम म्हाका उगडास सुट्टा मनान. एक खुशालकाय भोगताली कितें सगळे तुका एप्रिशिएट करताले आनी त्या मोमेंटाक ते सॉंग लागतालें थंयसर. नेवीचो वावर कोत्ता कोत्ता संगीताचो वावर कोत्ता कोत्ता मदें थोडी बहुत तुका सुटी मेळटाली. ही सुटयेन तूं घरा येतालो आनी घरा आयल्या उपरांत घरा आयलो म्हणसोच मातशे हॉलिडे जाल्ले म्हणसोच पयलें कितें दिसता आपलो गांव पयलो एकदम खुशालकाय दिसता. बिकॉज केन्ना केन्ना 8 म्हयन्यांनी 10 म्हयन्यांनी अशी सुटी मेळटाली. मागीर गांवान घरा आयलो म्हणसोच केन्ना कोयराक जाल्यार कोयराक वचप ब्रास पेन जाल्यार ब्रास पेनान वाजप. म्हाका खूब उमेद ब्रास पेना बरी आदले म्युजिशियन तांच्या बरी हें जावन जॉयन जावन हांव बेश्टो तांच्या बरी म्युजीक वाजयतालो. केन्ना हॉलिडेजीनी पासून हांव म्युजीक सोडना आहलो. वेळ पिड्यार करूंक ना? वय ना केन्ना ना. खरेंच. आनीक ही सेवानिवृत्त तूं केन्ना जाला? खंयच्या वर्साक रिटायर जाला हांव 2006 वर्सान ऑगस्टाच्या म्हयन्यान. आनीक तुवें तुजो पयलोच तियात्र खंयचो वाजयलो? पयलोच तियात्र हांवें वाजयलो रिटायर जावन वाजयलो सुकुते सांताक्रुजा तियात्र हांव परत येतली म्हण. आनी मागीर हांवें खूब तियात्र वाजयले. सगल्या डायरेक्टरांचे तियात्र वाजयले. मागीर कितले सुमार तियात्र वाजयले? हिशोब आनी कोंत ना. म्हाका दिसता दुसऱ्या टायटलांचे सुमार 500 तरी आसतले. हांव नोको सारकें सांगपाक तुका कित्याक कॉम्पिटिशन आतां लास्ट 11 वर्सांक एटलिस्ट हांव 2 कॅटेगरी म्हणल्यार एटलिस्ट एक 10 ते 15 वाजयता डिफरंट ते गांवाचे तियात्र कितलेच वाजयले कमर्शियल वाजयले. आनी जेन्ना कोण पावना जाल्यार हांव केन्ना केन्ना रिप्लेसमेंट करूंकय वेता. तशें हांवें खूब तियात्र वाजयले डिफरंट तियात्राचो जायतो अनुभव म्हाका खूब आनी खूब मोग आहा म्हाका वाजोवपाक. तियात्र वाजोवंक खरेंच बरें दिसता? एकदम बरें दिसता. आमचो केन्ना वाजयता आसतना आपल्याचें ओन म्युजीक कळटा ताका लागून खूब उमेद येता. रोय बाब आदीं कॅसेटी येताल्यो त्या उपरांत CD VCD DVD येवंक लागल्यो MP3 येवंक लागल्यो म्हणटच तुका केन्ना तरी संदी मेवल्या? हय म्हाका हांवें पयलेच नेवीन आसतना बॉलिवूडाचें म्युजीक बा सुरेश वाडकर म्हण जुहू हें आहा थंयसर बॉम्बे वाजयलां हांवें. आनी मागीर जेन्ना गोंया आयलो जेन्ना नेवीनूच आहलो तेन्ना म्हाका एक रिकॉर्डिंग संदी दिली मिस्त्री आमचो लेट मिस्त्री जुजिनो मानफाचें एक ओल्ड कोंकणी फिल्म हिट्स म्हूण ताणें CD कॅसेट काडलेली तेन्ना कॅसेट आली. आतां ती CD जाल्या म्हज्या हिसपान. तातूंत हांवें क्लानीत वाजयल्ली 1-2 हें वाजयले. आनी आतां तर गाना.com वचो जाल्यार म्हजी क्लानीतीन वाजयले डॉल मोजा बाय एकदम म्हाका आतां आयकून म्हाका गमता हांवें कितले बरें वाजयला पळय तेन्ना. हय. आनी तशें मागीर खूब रिटायर जालो म्हणसर हांवें खूब CDs वाजयले. आतां म्हाका हें ना. आतां ह्याच वर्सा म्हाका दिसता हांवें 5 तरी CD वाजयल्या. आतां हांवें म्युजीक एक केलां फादर टॉमस लोबो ताणें सगल्या पोरवोरच्या भुरग्यांक घेवन म्युजीक केल्लें आपल्याचें कंपोजिशन भुरग्यांचे थ्रू ताणें सिंगींग केलां. सो ताजें म्युजीक हांवें केल्लें तें वाजयलां. मागीर मानफाची CD वाजयल्या. आमचो ऑजबी विएगस ताजी एक CD वाजयल्या. मागीर एवरिस्तो रॉड्रिगीस आनी खूब अशे खूब CD वाजयल्या हांवें. खरेंच रॉय बाब जायते फावटी आमकां तूं CDचेर दिसना पूण दूरदर्शनाचेर दिसता. तर दूरदर्शनाचे
दूरदर्शनाचे म्हाका कोंत आनी हिशोब ना हांवें म्हाका दिसता एटलिस्ट एक 15 ते 20 तरी रिकॉर्डिंग्स वाजयले आसतले दूरदर्शनान आनी दूरदर्शनाच्यो न्ही हांवें ऑल इंडिया रेडिओचेर पासून वाजयला मोतेती वाजयल्या हांव क्लानीत वाजयता म्हणून मायकल गासेराचो ग्रूप आमी एक फावटी मोतेती घेवन गेल्ले मंगलोरी गेल्ले वाजोवपाक आनी हाजेरी ऑल इंडिया रेडिओचेरी आमी वाजयला कलांगणाक जायते फावटी पावलो कलांगण पावलो भाई थोडे मंगळूरच्या ऑडियन्साचो थोडो अनुभव सांगशी तुमचे ऑडियन्स कशे संगीत ते कशे पळयतात ना मंगळूरच्यान गांवान वाजता आसतना तांचो लोक इतलो कलाकाराक एक रिस्पेक्ट दिता तूं जेन्ना पावता तसो तुका एक वॉर्म वेलकम दिता सगळे बंदोबस्त करता कांयच एक कलाकाराक कांयच एक ट्रबल जायना तसो रावपाचें जेवपाचें खावपाचें ट्रान्सपोर्टाचें इतलो आनी इवन तूं आतां वाजयता आसतना वो हें करता आसतना तुका खूब एप्रिशिएट करता ते आनी मागीर फावटी प्रोग्राम जालो म्हणसोच पासून ते येता आनी तुका आनी एप्रिशिएट करता त्या लोकांक संगीत खूब आवडटा वय आनीक ते दाखोवन दितात की दुसरो जो मनीस येता जो कलेन बुडलेलो मनीस येता ताका कसो रेस्पेद आनी ताचो मान कसो दिवंक जाय हें तांच्या कडल्यान आमी शिकपाची गरज आसा रोय बाब संगीत म्हटलें काय ना बेश्टेन जायना ताका कसली तरी तयारी करूंक लागता तर तुवें जायत्या तियात्रांनी म्युजीक अरेंज केल्या आसतली हांवें खूब म्युजिकाक तियात्र कॉम्पिटिशन तियात्र जाता ताजो हांव म्युजीक डायरेक्टर खूब पाटी जाला हांवें खूब म्युजीक अरेंज केलां आनी कॉम्पिटिशनाक जे म्युजीक आसता तें मातशें टायट करचें पडटा सो ताका केलां कमर्शियल तियात्रांक पासून म्युजीक केलां आनी जेन्ना एक आपल्या मायाच्या म्हयन्याचे फेस्ताचे तियात्र जाता तांचे सगळ्यांचे म्युजीक हांवच अरेंज करता आनी दुसऱ्या म्युजिशियनाक घेवन हांव तियात्र वाजयता केन्नाय म्युजिकल शोआचे म्युजीक अरेंज पयलो हांवें खूब म्युजिकल शोजूय अरेंज केल्या आमचो पयलो गोंयचो आवाज म्हण हेराल्ड एक गोंयचो आवाज म्हण एक हें करता सिंगींग कॉम्पिटिशन करता ताचें म्युजीक हांवें फर्स्ट गोंयचो आवाजाचें म्युजीक हांवें केल्लें अरेंज आतां म्युजिकल शोज जावं बाकीचे तियात्र फकत आमच्या गोंयांतूच जायना भायरूय जाता परदेसांतूय तुजी भोंवडी जाली आसतली तियात्राच्या म्हाका खूब हाल्ले पूण हांव तियात्र बरी हांव भायल्या गांवांत वचूंक ना पूण इंडियेच्या गांवांत म्हणजे बॉम्बे कारवार मँगलोर देन पुना असो गेला भायर म्हाका हाल्लें इन्विटेशन एक फावटी पूण हांव पावूंक ना कित्याक म्हजे कामाक ती हांव पावूंक ना आतां संगीत म्हटलें काय ना तूं जेन्ना नेव्हींतल्यान शिकता तुका फकत गोंयचेंच संगीत आसना वेगवेगळे तरेचें संगीत आसता म्हणटच तूं बाकीचेंय संगीत जाणा आसतलो हय म्युजीक कितें एक फावटी तूं नोट्स पासूंक म्युजीक इज युनिवर्सल म्हणटा तूं एक फावटी ते नोट्स शिकलो म्हणसोच ते तुवें खंयच्या कंट्रीचें म्युजीक वाजोवंक जाता आतां आमचे इंडियेचे भितर आमच्या भारत देशांत भितर जायते क्लासिकल आसता जावं शास्त्रीय संगीत जावं बाकीचे हाचो तुका अनुभव नेवीन आसतना पासून हांवें इंडियन क्लासिकल रागाज बा शिकला आनी आतां सद्याक सांगचें म्हणजे एक आमचें बँड आहा मोक्षा म्हण तातूंत आमी इंडियन आनी वेस्टर्न म्युजिकाचें फ्युजन करता इट इज कॉल्ड इंडो वेस्टर्न जॅज फ्युजन म्हणजे तांचे ते रागा आसता ते रागा हांवूय शिकता ते रागा आनी एक सॅक्सोफोनान मागीर
इम्प्रोवायज करचें पडटा वेस्टर्न म्युजीक ते आपल्याच्या हिंदी म्हजो एकलो तो आमचो बँड लिडर आहा नरेश मडगांवकर म्हण तो संतुराचेर आपल्याचे राग वाजयता आनी फ्लुटी वाजता केन्ना फ्लुटीचेर वाजता ते रागा मागीर हांव सॅक्सोफोनाचेर इम्प्रोवायज करता वेस्टर्न स्टायलीन सो ते ताका आमी म्हणटा इंडो आनी वेस्टर्न जॅझ फ्युजन म्हणटा. रॉय बाब संगीत मुखार वता आसतनाच थोडे फावटी तूं पुरस्कारांक पात्र थारता तुज्याय पदराक कितें तरी आयलां आसतलें. आमचे ते कंपिटिशन जाता कला अकादमीन वो मारगांव ते रवींद्र भवनान जेन्ना कंपिटिशन जाता तेन्ना बँड चूज करता बेस्ट बँड अवॉर्ड तशें म्हाका 2 फावटी एक फावटी मेवला म्हाका कला अकादमीन मेवला फर्स्ट प्रायज बेस्ट बँड अवॉर्ड आनी एक फावट वंदना प्रोडक्शन वंदना प्रोडक्शन ताचो एक फर्स्ट प्रायज मेवला म्हाका सो 2 फावटी म्हाका फर्स्ट प्रायज पुरस्कार मेळ्ळो. हे जायते अनुभव तुका आसात म्हणटच तियात्र आनी संगीत हांचें नातें कितें. कितें तियात्रान कितें आतां कांतारां आसता कांत आसता आनी ताका अकंपनीमेंट करूंक म्युजीक जायच पडटा आनी जसो ट्रेडिशनल आदल्या तेंपांतल्यान ब्रास इन्स्ट्रुमेंट वाजून आयला ट्रम्पेट आनी सॅक्सोफोन ते आजून कंटिन्यू जाला सो ते लोकांच्या कानार तो सावंड बसलेलो आहा आनी जेन्ना पासून हे ब्रास इन्स्ट्रुमेंट आनी ते दोनी सिंक्रोनायज जायना तेन्ना पासून उमेद येना म्हणूनच लोक म्हणटात अरे वाजय रे वाजय पयलो पीस वाजय तो वाजयल्या उपरांत अशें दिसता की खरेंच आतां तियात्र जातलो. रॉय पार्टीच्यो जायत्यो रिहर्सल जातात आनीक निमाण्या खिणांत संगीताची एकूच रिहर्सल जाता आनी तियात्र जाता हाचेर तुजें मत. हे म्हाका दिसता केन्ना केन्ना आमी चूक करता कित्याक जश्यो पार्टीच्यो प्रॅक्टीसी जाता तशी संगीताची आनी सिंगराची दोगांयची प्रॅक्टीस जावंक जाय कित्याक जितले प्रॅक्टीस आमी करता तितले परफेक्शन येता. प्रॅक्टीस एकदम गरजेची. हांव पासून आजून पासून आतां सपोज म्हाका तो सांजे तियात्र आहा जाल्यार ते पयलें म्युजीक हांव मातशें प्रॅक्टीस करता आनी सांजे वाजोवंक वता सो कितें जाता आमी दुसरे भाशेन वाजयलें आनी जो कांतार म्हणटा ताजें कॉम्बिनेशन जायना जाल्यार मागीर एक रॉंग इमेज येता लोकांक. रॉय बाब कला अकादमीच्या स्कूल ऑफ म्युजीक हातूंत तूं केन्ना भितर सरलो आनी हांगा तूं कितें शिकयता. अशें जालें की हांव रिटायर जालो 2006 ताजे उपरांत 1 वर्सान दुबय गेलो आनी दुबय 1 वर्स काम करून म्हाका दुसरो जॉब मेळ्ळो म्हाका ऑफिस एसिस्टंट म्हूण जॉब मेळ्ळो आनी तरी पूण म्युजीक वाजयतालो म्हाका ऑफिस जॉब करपाक इतली खुशाल नासलो. हांव जेन्ना हॉलिडेजान गोंया आयलो तेन्ना पेपराचेर हांवें एक इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट पळयलो तातूंत एक सोल्फेजियो आनी थियरी म्हूण टिचर जाय आसलो सो हांवें आयलें आनी म्हजी सगळी सर्टिफिकेट्स घेवन आयलो आनी अप्लाय केलो आनी ते इंटरव्यूक म्हणटा हांव एकलोच हारलो तो जॉब म्हाकाच मेळ्ळो. तूं कसली इन्स्ट्रुमेंटां थंय शिकयता. हय हांव हांगासर थियरी ऑफ म्युजीक सोल्फेजियो आदली आमची सोल्फेजियो जी आमी आदली चर्चीनी पासून शिकयता ती सोल्फेजियो शिकयता आनी बीन इन्स्ट्रुमेंट शिकयता क्लॅरिनेट सॅक्सोफोन आनी फ्लूट शिकयता. तर संगीतांत आमी जायते फावटी आयकतात भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान की ताका ग्रेड अशें कितें तरी आसा. हय ग्रेड म्हणजे आतां म्युजिकान कितें आसता जशें जशें म्युजीक आगोड जायत वता पयली ती फर्स्ट ग्रेड म्हूण आसता ताचें म्युजीक सिंपल आसता
आनी मागीर जशें जशें हाय गेट वेता तेन्ना तें म्युजीक मातशें आगोड आगोड जाता. इन्स्ट्रुमेंटाचेर टॅक्निकल डिफिकल्टीज आसता, ह्यो डिफिकल्टी सगल्यो मेळून ते ग्रेड तशें सेट केल्ले आसता. रॉय बाब, पिक्चरांतलो तुजो वावर तुवें कांयच सांगूंक ना, हांवें तुका विचारूंकय ना. तो एक केन्ना केन्ना एक व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी येता लायफान. नाचोया कुंपासार पिक्चरान आनी एक पिक्चर कोंकणी पिक्चर द एनिमी म्हूण एक पिक्चर आयलें, तातूंतय हांवें म्युजीक केलां. पूण जो पयलो जो आमकां एक संदी मेळ्ळी जी नाचोया कुंपासारान एक्टींग करूंक आनी म्युजीक वाजोवपाक, एक लायफ अचिवमेंट कशें. खूब त्रास जाल्ले एक्टींग करपाक, राती बिती खूब आमी केल्यो, म्युजीक पासून प्रॅक्टीस केली, खूब केली. पूण ताजो जो परिणाम आयलो तो एकदम खुशाल बरीच जावपाचो. ह्या खुशालकायेच्या नादार एक तांतलो वय ताजें मेन सॉंग नाचोया कुंपासार तें हांव वाजोवन तुमकां दाखयता. खरेंच वा 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 वा. रॉय बाब, संगीतान देंवतले आनी संगीत शिकतात तांकां तुजो संदेश कितें? जे कोण संगीत शिकता तांणी बरें सिरियसली शिकूंक जाय, बेसीक सारके बऱ्यो शिकूंक जाय, प्रॅक्टीस करूंक जाय खूब. कित्याक संगीतान एक आपल्याचो कॅरियर करपाक जाता. आतां कितलें केन्ना केन्ना पळयता अनएम्प्लॉयमेंट, काम मेळना लोकांक. जेन्ना तूं तो बरो तर एक म्युजिशियन कितें एक इन्स्ट्रुमेंट बरो वाजोवंक जाता जाल्यार तुजे कडेन कितल्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसा. तुज्यान एक बरो कॅरियर करूंक जाता आनी आपल्याचो फुडार करूंक जाता. हय, संगीत शिकता आसतना फर्स्ट थिंग तुवें डिसिप्लीन रावंक जाय. आपल्याचे आपूण कितें करतलो, तुका म्युजीक शिकपाचें आहा जाल्यार प्रॅक्टीस गरजेची. प्रॅक्टीस सारकी डेडिकेशन, बरी प्रॅक्टीस करूंक जाय आनी इन्स्ट्रुमेंट आपल्या कंट्रोलान घेवंक जाय. बिकॉज तुका कितें फाल्यां तूं हिचोरी गेलो आनी म्युजीक वाजोवंक आनी तुजे कडेन तो सारकें वाजोवंक जायना जाल्यार तुका तो मान आनी तुकाच दूख जाता मागीर. ताका लागून खूब आपल्याचें डेडिकेशन दिवन खूब प्रॅक्टीस करपाची गरज आसता. खरेंच रॉय बाब, तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. तुजे जायते अनुभव ह्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळाचेर तुजो वावर तुवें लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न केलो. खरेंच आमी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुका येतन बाब, हो तुजो शो इतलो म्हाका बरो लागता पळोवपाक. हांव पयलोसान तुका फॉलो करता. चड आनी चड आभारी तुवें म्हाका लोकां मुखार हाडलो म्हूण, ह्या प्रोग्रामाक तुवें म्हाका इनवायट केलो म्हूण. देव बरें करूं. खरेंच रॉया सांगता की मणकामत ह्या कार्यावळ हांव सोंपयता आसतनाच मागता जे संगीताच्या मोगान लासतले नवे भुरगे जे संगीतांत मिसळ जाल्यात ताणें प्रमाणीकपणान आपलें मन लावन ह्या संगीताचो वावर करचो. फळ तुमकां जरूर मेळटलो. इतल्यानूच आयची ही मणकामत कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.